वडगांवा गांधी मार्केटात गोरवाची बेकायदेशीर कत्तल जाता म्हणपाचे शुक्रारा उक्ताडार आयले। मार्केटात गोरवाचे सांगाडे मेळ्ळ्यात। प्रकरण मुख्याधिकाऱ्यामेरेन पावोवन कारवाय करतले म्हण नगरसेवक आनी भलायकी अधिकाऱ्यान सांगला। दुसऱ्या वटेन वाळपय सातोडे न्हयत गोरवाचे सांगाडे वडयल्ले केशीत पुलिसांनी तिगांक अटक केल्या। फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातच गोरवां मारची म्हूण स्पश्ट आदेश हायकोर्टान मुस्लीम जमात संघटनांक आनी ट्रेडर्सांक दिला। तरी पूण गोंयांत गोरवांची बेकायदेशीरपणान कत्तल चल्ल्या म्हूण आत्र्या पयऱ्यान एक प्रकार उक्ताडार येत आसा। कांय दिसा फाटीं पणजेक कोर्ती, उपरांत वाळपय सातोड्ड्या, आतां गांधी मार्केटान। कांय दिसा फाटीं मडगांवां खारेबांदार गोरवां सयत गायची चरबी आनी कत्तलीचें सामान मेळिल्लें। शुक्रारा मडगांवां गांधी मार्केटान गोरवांचे सांगाडे मेळ्ळे। नगरसेवक रोजी परेरा आनी सॅनिटरी अधिकारी विराज आराबेकारान वचून इन्स्पेक्शन केलें। मार्केटान गोरवां मारपाचे प्रकार वाडल्यात। प्रकरण मुख्याधिकाऱ्यामेरेन पावयतले म्हूण तांणी सांगलां। आमी फाटी साफ केलो हें सगलें फाटी जातले 6 म्हयने जातले पोतूनी गार्बेज आमकां सगळी रस्त्यार येवपाक लागली। आतां आयज पळय जें घडलां तें घडपाक फुडें घडचें न्हू म्हणून कितें जाल्यार प्रिकॉशन घेवपाचें। ते सीओ तेका लिडरा आफून कितें हाजेर सोंसमूळ कितें सोल्युशन काडपाचें। इतले मजगतीं वाळपय सातोड्डे न्हंयन गोरवांचे सांगाडे वडयल्ल्या केशीन पुलिसांनी तिगांक अटक केल्या। उस्मान खान आनी जब्बार आनी मुश्ताक अशे दोग साथीदार धरून तिगांक अटक केल्या। पुलिसांनी उस्मानाक 7 दिसांच्या रिमांडार घेतला। उस्मान खान म्हणून ताका आमी काल अरेस्ट केलो। ड्युरिंग म्हणजे त्यांनी कन्फेस केलें की तेणी उडयल्ली। प्लस तेणी आनी सांगलें की सुरी आनी गोरवां तेणी मारले आनी ती फाटल्यान कुल्ल्या म्हणून। सो अकॉर्डिंगली आज SDMचे प्रेझेन्सांत आनी बाकी वेटनरी डॉक्टरांच्या प्रेझेन्सांत ते एक्सिक्यूट केले आनी 5 कल गोरवांची मेळ्ळ्या। आम्ही मागणी करता की येणाऱ्या दिसांनी हे सगळे जे कोणी बैल विकले कितले बैल मारले हेजी सामकी डिटेलान पुलिसांनी चौकशी करची आणि सत्य आसा ते लोकां समोर हाडचे। अजापाची गजाल म्हणल्यार गोरवांची कत्तल फक्त NGOंक दिसता, पुलिसांक चुकून सुद्धा दिसना। प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी सावियो डायस। टँकरांनी उदक विकपी लोकांकडच्यान वसुली करपाक सरकारान आतां मेरेन कितें केलां ताचो रिपोर्ट 8 डिसेंबर मेरेन सरकारान कोर्टाक दिवचो पडटलो। हायकोर्टान उदका संसाधन खातें आनी मुखेल सचिवाक निर्देश दिला। वास्कोच्या सुरेश कामतीच्या जनहीत याचिकेचेर हायकोर्टान हो अंतरीम आदेश दिलो। टँकरांनी उदक विकपी लोकांकडच्यान सरकाराक सुमार 15 कोटी येवपाचे आसात असो दावो अर्जदारान ह्या अर्जांत केला। टँकरांनी उदक विकपाचे प्रकार गोंयांत बऱ्याच सुवातींनी चलतात। उदक विकपी लोकांकडल्यान फी घेवपाची तरतूद कायद्यान आसा, मात उदका स्रोत खातें ही फी वसूल करपा खातीर कांयच करिना असो दावो करून वास्कोचो सुरेश कामत हायकोर्टान गेल्लो। उदकावेल्या ह्या फीक लागून सरकाराक 15 कोटी येवपाचे आसात अशें कामतीचें म्हणणें। उदकावेली फी वसूल करपाक उदका स्रोत खात्यान कांयच करूंक ना म्हूण हायकोर्टान उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचेर फोग काडलो। PIL आयल्या उपरांतच सरकारान फी घेवपा खातीर पावलां मारल्यात अशें हायकोर्टाचें म्हणणें आसा। त्या खातीर 8 डिसेंबराक कोर्टाक अहवाल दिवचो असो आदेश हायकोर्टान दिला। फाटलीं कितलींशींच वर्सां ही फी वसूल करपाक सरकारान पावलां कित्याक मारूंक ना हें प्रतिज्ञापत्रान सांगचें असो आदेशूय हायकोर्टान दिला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। घेवया एक विराम।